नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. भारत आणि यूके हांचे मदली भागीदारी देशाच्या उज्वल भविष्या खातीर म्हत्वाचे आशिल्ल्याचें प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. मुंबईत जाल्ल्या द्विपक्षीय आनी शिष्टमंडळ पावंड्यावेले चर्चेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी यूकेचे प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर हांणी वांटो घेतलो. दोनूय फुडाऱ्यांनी अर्थीक, संरक्षण, शिक्षण आणि संवसारीक स्थैर्य ह्या विशयांचेर भासाभास केली. भारत आणि यूके हांचे मदीं जाल्ल्या अर्थीक आणि व्यापार कबलातींक लागून आयातीचो खर्च उणो जातलो. नव्यो रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो. भारतांत यूकेंतलीं विद्यापिठां आपले फाटे सुरू करतले अशी माहिती दोनूय फुडाऱ्यां मदीं जाल्ले बसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। भारत आणि ऑस्ट्रेलिया देशांमदी संरक्षण मळावेल्यो म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्यो. ऑस्ट्रेलियाचे भेटेर आशिल्ले संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हाजेरेंत कॅनबेरात जाल्ल्या एका कार्यावळीत ऑस्ट्रेलियाचे उपप्रधानमंत्री आणि संरक्षण मंत्री रिचर्ड मार्लस हांचे हाजेरेंत ह्या कबलातींचेर सयो जाल्यो. मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दोनूय देशांमदी संरक्षण सहकार्य अदीक घटमूट करपाचेर भर दिला. 2024 वर्सा जाल्ल्या कबलाती प्रमाण दोनूय देशांच्या हवाई दळ विमानांक हवेत इंधन भरपाची मान्यताय दिल्या. त्या सुविधेची पळोवणी लेगीत मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार केली. ऑस्ट्रेलियांत आगमन जातकच प्रधानमंत्री अँथोनी अल्बानीज हांणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांकां येवकार दिलो. तांच्या सन्माना खातीर खासा कार्यावळीचें आयोजन लेगीत केल्लें. हम एक नए मोमेंटम के साथ मिलजुल कर काम करेंगे और इससे हमारे बाइलेटरल डिफेंस रिलेशन और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और पिछले 3 सालों में डिफेंस कोऑपरेशन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रगति की है और ये डिफेंस कोऑपरेशन हम दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए संबंधों के साथ कदम मिलाकर चल रहे। भारत करंटली हमारे नेवल शिप्स अक्सर ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते हैं। ये दौरे भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के प्रति कमिटमेंट को रेखांकित करते हैं। यह महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन के विजन के अनुरूप है। म्हजे घर येवजण राज्यात नेटान चालीक लावपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल राज्यांतल्या वडील सरकारी अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, कम्युनिदाद प्रशासन हांचे सयत येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, येणावळ सचिव संजीव जॅकीस, उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी, पंचायत संचालनालय आनी पालिका संचालनालयाचे वडील अधिकारी ह्या बसकेत हजर आशिल्ले. म्हजे घर ही येवजण गोंयकारांच्या जिवितांत आनंदाचो निर्देशांक वाडोवपी थारतली असो हावेस मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. येवजणेच्या प्रभावी अंमलबजावणे खातीर सरकाराच्या सगळ्या संबंधीत अधिकाऱ्यांची नेटान यत्न करचे अशे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी दिले. सांखळे नगरपालिका संकुलांत आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं सौर उर्जा प्रकल्पाचें उक्तावण जालें. ह्या प्रकल्पाक लागून पालिका इमारतीचे वीज बील उणें जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. आपले सरकार सौर उर्जा आनी अक्षय उर्जा साधनांचेर नेट दिता अशें सांगून पारंपारीक उर्जेचो खर्च उणो करपा खातीर अक्षय आनी सौर उर्जेचो वापर करूंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. ह्या वेळार सांखळेच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोब ह्योय हजर आशिल्ल्यो. सातत्यात म्हणटा की विजेचे बाबतीत सगळ्यो पंचायती आणि म्युन्सिपाल्टी ह्यो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. सांखळे म्युन्सिपाल्टीन इनिशिएटिव्ह घेतली
आनी तांकां लागपी पावर जी आसा ही सोलार रूफटॉप पावरीचेर तेंच्यांनी जनरेट करपाचो इनिशिएटीव घेतलो, ताचें हांव तेंचें अभिनंदन करतां. असोच इनिशिएटीव सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आनी म्युन्सिपालिटींनी घेवचो आनी सोलार रूफटॉप बसोवचो. आमी कार्बन नेट इमिशन 2050 हाचो टार्गेट आमी दवरला. तो झिरो करपा खातीर वेरियस इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ते इनिशिएटीव जर घेतले जाल्यारूच कार्बन इमिशन नेट झिरो जावपाक शकता. सगळ्या पद्दतीचे कावन्सिलर्स आनी हांच्यांनी अशी इनिशिएटीव घेवची हे सगळ्यां कडेन मागता. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हांचे हस्तुकी राज्यातल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांक पीपीई किट्स, सेफ्टी किट्स आणि आयुष्मान कार्डाचे वितरण जाले. पणजेत आयोजित केल्ल्या हे कार्यावळीत उलयतना केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हांणी गोंय हे सैमसोबीत आणि आकर्षक पर्यटन थळ म्हणून फामाद आसा. गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर नितळसाणीची सेवा दिवपा हेतान वता पावसान काम करपी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची भलायकी म्हत्वाची आसता अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला स्वच्छता किट दिवपाची येवजण चालीक लायल्या अशेंय मंत्री कुमार हांणी सांगलें. सुरवेक केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार हांचे हस्तुकी पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीक सुरवात जाली. कार्यावळीच्या निमण्या पावण्यार सुरक्षा उपकरणाचेर आधारीत फॅशन शो लेगीत आयोजीत केल्लो. तटों से नहीं है, गोवा की पहचान केवल पार्कों से नहीं है, गोवा की पहचान केवल हरियाली से नहीं है. गोवा की पहचान में इन सब का तो योगदान है ही, लेकिन इन सब के योगदान के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है, सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे स्वच्छता सेनानी भाइयों बहनों का है, जो गोवा को साफ रखते हैं, जो गोवा को स्वच्छ रखते हैं. कि यहाँ पर आने वाला जो भी पर्यटक आ रहा है, सेनानी आ रहा है, गोवा के बारे में क्या धारणा लेकर जाएगा. अगर गोवा अच्छा होगा, गोवा साफ सुथरा होगा, तो गोवा में आने वाला पर्यटक, हर एक पर्यटक ये संदेशा लेकर जाएगा, हिंदुस्तान में गोवा प्रदेश है और गोवा बहुत सुंदर जगह है, गोवा बहुत साफ जगह है, गोवा बहुत स्वच्छ जगह है. ये गुमनाम सेनानी इस पर्यटन को बढ़ाने में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान मिलता है, ऐसे सारे हमारे जो पर्दे के पीछे रहकर अपना बहुत बड़ा योगदान देकर गोवा को स्वच्छ रखने वाले हमारे भाइयों बहनों के बीच में. आयुष आणि एकात्मिक वखदा खातीर राष्ट्रीय उपशामक जतनाय संघटना नॅपकॅम गोय फांटो संवसारीक रुग्णालय हांच्या जोडपालवान उपशामक काळजी दिसा निमतान सांखळेंतल्या साई नर्सिंग संस्थेच्या सभाघरात 11 ऑक्टोबर ह्या दिसा सकाळी 11 वरांचेर एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती नॅपकॅम गोय फांट्याचे अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ दायमोडकार आणि IMHO संघटक सचिव डॉक्टर स्नेहा भागवत हांणी घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेंत दिली. ही पत्रकार परिशद फर्मागुडीच्या दिलासा ऑडिटोरियम सभाघरात आयोजीत केल्ली. डॉक्टर स्नेहा भागवत हांणी ह्या अधिवेशना खातीर अदीक माहिती दिली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या परिशदेचें आयोजन जातलें अशेंय तांणी सांगलें. नर्सेस, केअर गिवर्स, फिजिओथेरपिस्ट, योगा, नॅचरोपॅथी, आयुर्वेदा हे सगळे मिळून पॅलिएटिव्ह केअरान खंय तरी भाग घेवं शकता आनी घेता. आनी हे करता आसतना आमचे जे ऑनगोईंग स्टुडंट्स आसा, जे मेडिकल प्रोफेशनल्स आसा, जे नर्सीस आसा, जे केअर गिवर्स आसा, हांकां सगळ्यांक इनफ एक्सपोजर मेळचो फॉर देयर करियर. तांकां पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे कितें, पॅलिएटिव्ह केअरान खंयचे खंयचे आस्पेक्ट्स येता, खंयचे वर्टिकल्स आसता, तातूंत प्रत्येक वर्टिकलान सुद्दां म्हणजे इफ इट इज कॅन्सर ऑर टर्मिनल इलनेस ऑर डिजनरेटिव्ह डिसऑर्डर प्रत्येकाची ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ताजे SOPs वेगळे आसता. पेशंट बेनिफिटा खातीर आमी कितें करूं शकता, वॉट कायंड ऑफ ट्रेनिंग कॅन बी गिवन to all these medical professionals as well as paramedics and nurses is more important so that the patient gets this benefit. So हाजी सगळी माहिती दिवपा खातीर स्पेसिफिकली हे कन्व्हेन्शन आयोजित केल्लें आसा. बायलांच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आयज विशाखापट्टणमात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं खेळ जातलो. भारतीय पंगडान फाटल्या 2 लढतींत सेगीत जैत मेळयिल्ल्यान आनी दक्षिण आफ्रिकेन एकूच खेळ जिखिल्ल्यान आयच्या
सामन्या कडेन क्रिकेट मोग्यांची उमळशीक लागल्या. दोनूय पंगडाच्या आतामेरेन जाल्ल्या 33 लढतींत भारतीय पंगडान 20 फावट जैत मेळयला जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेन 12 सामने जिखल्यात. फाटल्या 5 सामन्यांत भारतीय पंगडाचे वस्तादपण तिगून उरिल्ल्यान आयच्या सामन्यात टीम इंडियाचे पारडे जड आसा अशें मानतात. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.